मोगाच्या भयणी भावनो आमकां जेजू ही शांती अनुभवूंक आपयता. हे शिस्त जशें भिले तेच परीन आमी जायते फावटी आमच्या जिवितांत तेन्ना आमच्या जिवितांत अवघडाय येता तेन्ना आमी भियेतात. हांव जाणा आमकां म्हणूंक सोंपें तें देवाचेर भार दवरया म्हणून, पूण जायते फावटी हे दुसरे दुबाव येतात, जे आमचे परिस्थिती येतात त्यो आमकां ह्यो दुबावान भरतात आनी भिरांतेन भरतात आनी जेजूची ही शांती अनुभवूंक आमकां दिनात. आमी हें पयलें वाचपान पळयलां शिसाची. आतां आमी हे दिसांनी पळयत जाल्यार पयलें वाचपांनी शिसाची आमी हें मिसांव जें जेजून दिल्लें तें आमी पळयता. भियेनासतना ते मुखार वतात. आनी आज आमी पळयता सांत पावलो जुदेव लोक येवन ताका फातरायतात आनी तांकां दिसता तो मेलो म्हणून, पूण तो ताचे शीस येतना ते आसतात तो उठ्ठा आनी शांतपणीन तो वयता आनी आपणाक जें कार्य दिलां तें तो मुखार व्हरता जेजूचें राज परगटपाचें. तो फाटीं फुडें पळयना, तो ती अवघडाय पळयना, कित्याक ताणें जेजूक अनुभवल्लो आसा, जेजूची ती शांती ताणें अनुभवल्ली आसा. तर मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज हे वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमी आमच्या जिविताचेर नियाळ करुया आनी देवा लागीं ही करपा मागुया आमकां ताचे खरे शांतीन भरूंक. तेन्ना आमच्या जिवितांत ह्यो अवघडाय येता तेन्ना त्यो आमी ताच्या बळान आमी त्यो फुडें करून आनी ताचीच शांती आमी अनुभवून ह्या अवघडाय मदीं ताची शांती अनुभवूंक देवा लागीं हीच करपा आमी मागुया.